आसा तिराळ ह्या वाड्याचेर उसगांव ह्या गांवांत जी हांगा जी बुट्टी येयली, हांगा जे फ्लड येयले त्या हितून जो एक मेजर डॅमेज जाल्लो म्हणटा पळय तो व्हड, हांगा ऑलमोस्ट 40 घरां आसा, 40 घरां डॅमेज जाले. हांगा पयलींची घरां सगळीं तेंचे जे वणटी आसले ते चडशे मातयेचे आनी ताका लागून कितें जाला ताका क्रॅक गेला, मातयेचे तांकां वणटींक क्रॅक गेला तांकां, आनी भुरग्यांक आतां न्हिदोवपाक मेळना, कांय ना, लोकांचें सामान बुडलां. सगळी परिस्थिती जशी गांजा जाल्ली परिस्थिती, जशी फुडें आमी 70 पयल्ली तशीच परिस्थिती हांगाय आसा. सॅड गजाल म्हटल्यार हांगालो जो MLA आसा विश्वजीत राणे, तेणी हांगा पांय दवरूंक ना. काल तो व्हडयेन वचोन तेंचे कितें कितें फोटो मारले, आपूण हिरो हे ते सगळें सांगलें. लोकांची जी लोकांक रेस्क्यू करपाचे बोटीन आपूण भोंवतालो. आयज ह्या वाड्यार तेणी पांय पासून दवरूंक ना, विचारपूस पासून करूंक ना. लोक खंय रावता, कितें रावता पळय, हे आयज लोक ह्या मंडपांत रावता. हो देवाचो मंडप आयज लोकांचो, हो देवाचो मंडप लोकांक यूज जाला. आयज लोक हांगा फॅमिली घेवन आपले रावता, भुरग्यांक घेवन रावता, अशी परिस्थिती जाल्या. काल तलाट्यान येवन कितें रिपोर्ट करून गेला. आतां तेचो तांकां कॉम्पेन्सेशन केन्ना मेळटलें, केन्ना ना, हें कोणाक कांय खबर ना. लोक हेल्पलेस जाल्ले आसा. लोकांचे सामान टोटल संवसार म्हणटा तो सगळो गेल्लो आसा. TV, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, तुजे मिक्सर, A to Z इलेक्ट्रॉनीक एप्लायन्सीस, तुजे कार्ड, तुजे कपडे, तुजे आयदनां कांयच उरूंक ना. लोकांची सामान हाडलेले घरांत, तेंचे रांदपाचें सामान आसलें, म्हणजे फ्रॉम झिरो आयज लोकांचे आयज हांगा लायफ परते स्टार्ट जातले. सो हांव लोकांकूय अपील करता, आमच्या गोंयकारांक अपील करता की हे जे सामके चड अफेक्टेड जे गांव आसात नाजाल्यार घरां आसात तांकां आमकां हेल्प करपाक जाय. फाल्यां आमचो हेल्पलायन नंबर आमी आउट करतले. त्या हेल्पलायन नंबराचेर प्लीज तुमी कॉल करून तुमकां कितेंय डोनेट करपाक दिसता, जर तुमच्या कडेन एक्स्ट्रा TV आसा, जर तुमच्या कडेन फ्रीज आसा, नाजाल्यार वॉशिंग मशीन आसा, मिक्सर आसा, कितेंय इलेक्ट्रॉनीक एप्लायन्सीस आसा जाल्यार ते तुमी तांकां दिवपाक शकता. तुमच्या कडेन बेड आसा, मॅट्रस आसा, कपडे आसा, कितेंय, नाजाल्यार तुमकां फायनान्शियली तांकां हेल्प करपाक जाय, तेंचें घर रिकन्स्ट्रक्ट करपाक नाजाल्यार आनी कित्याकूय जाल्यार प्लीज तुमी जनरसली डोनेट करा. कित्याक ह्या लोकांक आतां गोंयकारांचोच आदार आसा. कित्याक सरकार तर तेंच्या कडेन पावपाचो ना. सरकारान हेच्याय पयलीं खुबशे फॉर्मां भरून येयल्लीं आसा. सायक्लोन जालो तेचो लोकांक मेळोंक ना. लोकांची शेतां इतली पाड पडटा. गेल्या वर्सा फ्लड येयल्ले त्या लोकांक अजून पयशे मेळोंक ना. सो ह्याय लोकांक मेळटले काय ना ती आमकां आशा ना. आनी ह्या आमदारां कडल्यान, ह्या सरकारा कडल्यान कांयच येना. कित्याक काल गोंयान इतले लोक हांगा रडटाले, हे लोक अक्षरशः रडटाले आपली घरां पळोवन. इतली वर्सांची 200-300 वर्सांची तेंची घरां ती बुडल्या मोडल्या ही पळोवन लोक रडटा. जाल्यार हो BJPचो सरकार, तो नड्डा काय चड्डा कोण येयला, ताका एअरपोर्टाचेर ते ढोल तासो घेवन ते गोंयान पट्टे घालून लज नासलेल्या भशेन तांकां वेलकम करता. एके सायडीन गोंयकारांची घरां गेली, लोकांचो आख्खें आयुश्य काबार जालें, कितल्या वर्सांची मेहनत काबार जाली. आमी हांगा घरांनी भोंवताले, लोकांची बाबडी विडो बायलां आसा, तेंची भुरगीं आसा, घरान जोडपी कोण ना. एका आनी घराची परिस्थिती जाल्लो बाबडो आहा, एकटो तो भावानी 2 जाण रावतात, तेजो पांय हे जाला, ताका घरान तेणी आपलें घर मोडलां, मातयेचें घर. तें एप्लिकेशन केलां पंचायतीन, 6-7 वर्सां जालीं घराक लागून. ताका एक ते आवास योजनाच्या अंडर एक घर, बारीकशें एक घर बिल्ड करून मेळना. ही आयज परिस्थिती आमच्या गोंयान जाल्ली आसा. गोंयकारां कडेन मागता आमी सिटीन रावता आसतले, आमी वेल टू डू आसतले, पूण हांगा लोकांची जी परिस्थिती आहा पळय ती पळयत जाल्यार रडपाक येता. त्या लोकांचें आयुश्य कशें चलयता ती पळय आमकां चिंतपाक पासून इमेजीन करपाक जायना की लोक कशे सर्वायव जाता. लोकांक घरान बाबड्यांचे कोणाची घोव पिड्ड्यार जाला, कोणाक भुरगीं आसा तांकां कामाक ना, कांय ना, आनी कशें कितें चलतलें पळय. व्हेरी डेंजरस. चिंतपाक जायना. सो लोकां कडेन मागता हांव, गोंयकारां कडेन मागता, प्लीज हे लोकांक आयज गरज आसा. केन्ना तेंच्यांनी कोणा कडेन भीक मागूंक ना, पूण आयज तांकां अक्षरशः गरज आसा. कित्याक तेंचे सगळे उद्ध्वस्त जाल्ले आसा. सो तांकां प्लीज हेल्प करया. ह्या सरकाराक अपील करून करून आमी थकले, पूण परती एकदां अपील करता सरकाराक की तुमी तेंचो आतां डेटा काडून येल्यात, तो प्लीज तांकां कॉम्पेन्सेशन बेगीन दिया. आतां चवथ आसा आनी ते 5,000 आनी 6,000 कॉम्पेन्सेशन दिवं नाका. लोकांचे हांगा एक घरान जर उदक पितलो जाल्यार एक पेलो पासून ना. सो तुमच्या 5 आनी 6 हजारान तेंचें पोट भरपाचें ना आनी तेंचें कांयच जावपाचें ना. तेंचें सामानूच हाडपाक तांकां जावचें ना. सो तेंचें कितें मोडलां पळय ते 200-300 करोड जे सेंटराक आहा, ते सेंटराचे 200-300 करोड हाडा बेगीन. ते हाडान ह्या लोकांक दिया. एक 5 लाख 10 लाख तेंचें कितें गेलां पळय तांकां एटलिस्ट बेजीक एम्युनिटीज तरी तेंचे उबे करून दिया. तेंच्या घरां तेच्या लोकांच्या घरां ती न्हिदतात, लोकांच्या घरां रावतात, लोकांच्या घरां न्हावपाक वयतात, लोकांच्या घरां टॉयलेटीक वयता. ही परिस्थिती आहा. तांकां स्वताच्या घरान वचपाक मातशें तेंचें घर सारकें करून दिवचें सरकारान जाता तितले बेगीन. कित्याक आतां तुमचें इलेक्शनूय आसा. तुमकां फाल्यां लोक हेच मतां तुमकां मतां मारून लोकांनी तुमकां हाडलेले, ह्याय फुडें तुमकां हाडटले. जर तुमी तांकां कितें तरी हेल्प केली जाल्यार हे लोकांक रस्त्यार उडोवं नाका. ह्या सरकाराचो पयसो, ह्या लोकांचो टॅक्स पेयरांचो पयसो तुमच्या सरकारा कडेन तुमी करून दवरल्यात. 1-2 करोडाची टॉयलेटी बांदतात तुमी. पूण आयज ते टॉयलेटींची आमकां गरज ना, तुमच्या हायवेची गरज ना, तुमच्या व्हडल्या डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टांची गरज ना. आयज लोकांच्या गोंयकारांच्या घरां तांकां घरां उबी करून दिवपाक, तांकां बेजीक एम्युनिटीज दिवपाक तुमचे पयशे लाया. आनी गोंयकारां कडेन परती एकदां अपील करता, आमचो हेल्पलायन
नंबर आउट जातलो तेजेर प्लीज तुमी कॉन्टॅक्ट करून तुमच्या कडेन जाता ते पर्यंत 100, 200, 500, 1000, 2000 कितें जाता ते पर्यंत तुमच्या कडेन कपडे आसा कितें आहा ते प्लीज डोनेट करा. कित्याक हो एकूच गांव न्हू, अशे कितले साकोड्डा आसा, धारबांदोडा आसा, परते गांजा आसा, परते सत्तरी आसा, कितले परते खांडेपारा आसा, कितलेशेच कडेन बुट्टी येयला, परते नॉर्थान आमचे कामुल्ले आसा, कितले कडेन बुट्टी येयला आनी ह्या शाळान आसा. ह्या लोकांक इब्रामपुरा ह्या लोकांक आमकां हेल्प करपाक जाय. सो प्लीज रिक्वेस्ट करता जनरसली हेल्प करा. देव बरें करूं.